आम्ही आमची सायबिणीचे खेरीत भाशेन 1652 सालां जायत्या लोकांक खबर नासलेली ही सायबीण आतां आमी परत दवरता. 1652 सालांतले इगर्जेची पयली तोरीन आसलेली ती सायबीण लाकडाची, फूल लाकूड अजून पर्यंत कशी आसा ती पळया. तुम्ही पळयला न्हू, हिंगासर मातसो वयर ये ताका घेवन. ओके, सो ही फूल लाकूड आसा आनी हो गोल्ड ना सिल्वर आसलो, ताका आतां कलर काडला फकत, पूण अजून पर्यंत तशी आसलेली ती. म्हटल्यार हे ह्या अचोर पयल्या सायबिणीचे आनी ती परत आपल्या जाग्यार परत येता. आमी तिका घालूंक जाय आसली तोरीच्या, तर तोरीतूच आमी आतां हो एक पयलो उगडास आमचो जातलो. संगाती गाऊया राणी स्वर्गावेले काजांतान वंदुया नोमान 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 मोरिये नोमान 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 मोरिये नोमान 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 मोरिये नोमान 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 मोरिये. बापाचे नावे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचो आदार सोम्याच्या नावार आसा, ताने स्वर्ग आणि पृथ्वी रचला. सरेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आमी हेब्रांक बरयलेले चिट्टी वेले वाचप आयकुया. हेब्रावांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, निमाण्या शेवटच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं देव आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेर वरवीं सगळी प्रितूम रोसल्या. त्या देवाच्या वैभवाची पोरजोळ आनी ताच्या सैमाचो संपूर्ण रूपकार देखून आपल्या शक्तीपर्यंत शब्दांत आख्खो संवसार सांबाळला. आनी पातकांचे मेळेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार थोर देवाच्या उजव्याक बसला. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे ओडोपकार. आमी खेरीत भाशेन आमची मागणी घेवया. आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या राजा सदाकाल तुझे नाव वाखाणटा. आमी म्हणोया, देवा म्हज्या राजा सदाकाल तुझे नाव वाखाणटा. मुनीस वर्णितलो तुजे पदवेच्यो भिरांकूड करण्यो. तुज्या ओगणीत बरेपणाचो उगडास करतले आनी तुझे प्रमाणीकपण वाखाणटले. जबाब, देवा म्हज्या राजा सदाकाल तुझे नाव वाखाणटा. सर्वेस्पर कितलो कोनवाडो आनी माय मोगाचो. ताचो राग रोकडोच चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाड. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, माये मोगाचो सगळ्या आपल्या रोचनाक माये मोगाचो. जबाब, देवा म्हज्या राजा सदाकाल तुझे नाव वाखाणटा. आमी खेरीत भाशेन आशिर्वाद ह्या इमाजीचेर मागुया. आनी खेरीत हे आमची आवय कशी जी इमाज जावन आसा, हे इमाजीक खेरीत आमकां वापरूंक दिल्यात त्या स्वर्गीच्या बापा लागीं ताचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. सरेस्परा देवा, तुजें नांव व्हड जावं. स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या राजा, सगळ्यो वस्तू तुजे मोहिमे खातीर तुवें केलाय. ह्या इमाजीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. समेस्तांच्या बऱ्यापणाक आनी फायद्याक पडटा ते भाशेन तुजे चाकराक आमी ही वापरोशी कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन.
बरें लागलें आमकां, कित्याक कितें योगायोग हा पळयात. त्याच टायमाक इतली लोकां कोयार बियार सगळे एकठांय जावच्या आमी कोणाक म्हणोकूच नासलेले, पूण ही योगायोग सायबिणीचो म्हणटात ते भाशेन सगळीं लोकां इतली पावली. आनी आज सायबिणीचो फेस्ताचो दीस हे पळया म्हटल्यार जायते अशें आमकां अनुभवाक मेवता जे आमचे आवयन आमकां दिला. आनी देखून तिका आमी आर्गां दिवया देवाक, तिच्या नांवान आर्गां दितना खेरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. सरेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या ओल्या सोबे आनी सर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. I am Father Felix Lobo, standing in front of Milagris Cathedral, Savantwadi. What we have seen or witnessed just now is the statue of Our Lady of Miracles, which was established in 1652 and put up at the facade. The same statue was brought down 3 years ago at the time of reconstruction of Milagris Cathedral. Today, once again, on 7th May 2026, it is put up back to its place at the facade where the faithful of Milagris Church Savantwadi desired to have it. Thank you. May Our Lady of Miracles pray and intercede for all of us. God bless you.